हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। गोंय राज्यांत सगळ्यांत व्हडलो वर्ग असणारो आमचो भंडारी समाज आयज खंय तरी दोन गट जावन दोन कडेन वयता काय दिसता। आनी अशें जावंक जायना, कित्याक ज्या भंडारी समाजाक गोंयांत इतिहास आसा, ह्या इतिहासाक खंय तरी बोट लावपाचो प्रयत्न करूं नाका। म्हाजें दोनूय गटांक, म्हणजे आमचो संजीव नायक, दुसरो आमचो देवानंद नायक, हांकां आव्हान आसा, मना काळजांच्यान विनंती आसा, बाबांनो बसा, एकोप्यान येया आनी आमचो समाज एके कडेन हाडपाचो प्रयत्न करा। काही राजकारणी आपलो फायदो करपा खातीर आमकां एकठ्यान येवपाक दिवंक सोदिना, हें ज्वलंत उदाहरण आतां गोंयांत आमकां दिसपाक लागलें आसा। तशेंच हांव प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हेकाय आव्हान करता, आमचो मंत्री बाब रवी नायक, तसोच आमचो मंत्री सुभाष शिरोडकर हेकाय आव्हान करता, ह्या नेत्यांनी पुढाकार घेवन खरें म्हणशें जाल्यार जे दोन गट जाल्ले आहा पळय, दोनांय गटांक एकठांय हाडून खंय तरी मार्ग काडपाक जावो, नाल्यार हेजो फायदो मरे काही राजकारणी घेतले मरे आनी आमच्या समाजांत तेड निर्माण जातली। हें प्रत्येक भंडारी समाजाच्या नेत्यांनी मेरे लक्षांत दवरचें। पळय सांगता, देवानंद बाब आनी संजू बाब, जाता जाल्यार प्रत्येकान बसचें, सुटावो काडपाचो प्रयत्न करुया, जेणे करून आमच्या भंडारी समाजाचें जें भवितव्य आहा तें उज्वल जावचें। देव बरें करूं।